आयज आमी भागयोन पेद्रू आनी पावलोचें रोग साक्षीपणाचो उगडास करता. हे दोनूय भागयोन दोनूय सांत आमच्या पवित्र सोबीचे एक व्हड खांबे. तांकां दोगांयक लागून आयज आमची पवित्र सभा शिमे पर्यान स्थापन जावंक पावली. हे दोनूय सांतांचे जिविताचेर नदर मारल्यार आमकां जायती शिकवण मेळटा. पयले स्वातेर देव आमचो तो कोणाचोच भेदभाव करिना. कोणाकूच तो व्हड ल्हान शिकलोलो व शिकूंक ना तसलो गिरेस्त गरीब हांचो भेदभाव करिना. हें आमकां दोनूय आमच्या सांतां मदल्यान कळोन येता. पळयल्यार पेद्रूचें जिवीत पळयात. पेद्रू एक खारवी, एक नुस्तेकार. तो तितलो शिकूंक ना, पूण ताच्या हातांत जेजू पवित्र सभा सांबाळूंक दिता. जेजू ताका म्हणटा, तूं कडप आनी ह्या कडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलों. आनी तो आमी जाणात तो आमचो पयलो पाप साहेब म्हणून. आनी ताणें देवाचें हें राज फुडें व्हेलें. तेच भाशेन आमी पावलोचें जिवीत पळया. पावलो एक शिकलोलो मनीस. तो फारिजांवा मदलो आनी पयलो तो जेजूचो फाटलाव जावचे पयलो तो आमकां क्रिस्तांवांक जायतो त्रास करतालो. पूण एकदां क्रिस्त ताच्या जिवितांत भितर सरलो म्हणटकीर ताचें आख्खें जिवीत बदलता आनी तो हो देवाचो जेजूचो परमोड दुसऱ्या देसांनी दुसऱ्या गांवांनी शिंपडायता. दोगांय जेजूच्या मोगान इतले लासताले की ताणें दोगांय जेजू पासत जेजूच्या संदेशा पासत जेजूच्या सुबोधवान मुखार व्हरूंक ते भियेन आसतना ताणें मुखार व्हेलो आनी ते मरूंक देखून तयार जाले. देवान आमकां सगल्यांक विंचून काडल्यांत. आमकां देव आमचें शिकोवप वा क्वॉलिफिकेशन बी कांयच पळयना. पूण ताका जाय आमी फकत ताचेर बावर दवरलेलो. ताका जाय आमी फकत ताच्या मोगान लासलोलीं. आमकां सगल्यांक जेजूचें मिसांव मुखार व्हरूंक आपयल्यात. हें मिसांव फकत आमकांच क्रिस्ती भाव भयण्यांक दिलोलें आसा. तें आनी कोणाकूच दिलोलें ना. देवाक जाय आमी हो ताचो संदेश ताचो शुभ वर्तमान जे जाग्यांनी आजून लेगीत पावोंक ना त्या जाग्यांनी व्हरूंक. सांत पेद्रू भाशेन देवान ताची पवित्र सभा आमच्या जिवितांत आमचेरूच स्थापन केलेली आसा. आमीच जावन आसा ताचे कुडीचे सांदे. आमीच जावन आसा ताची पवित्र सभा. आनी सांत पावलो भाशेन हीच पवित्र सभा दुसऱ्यांक दिवंक दुसरे कडेन जांकां आजून जेजू मेळोंक ना थंय पावोवंक आमकां मिसाव दिलोलें आसा. आयच्या ह्या दोनूय सांतांचेर आमी उगडास करता आसतना आमच्या जिविताचेर नदर मारुया. आमकां हें दिलोलें कार्य देवाचें कार्य मुखार व्हरतात काय? आमी हे सांतां भाशेन जेजूचो मोग करतात काय? जेजूच्या मोगा पासत आमी गोश्ट आनी धुमाळे सोसूंक तयार आसात काय? हे प्रश्न आमच्या जिवितांत आमी विचारतना देवाचो मोग दुसऱ्यांक दिवंक देवाची पवित्र सभा दुसरे कडेन पावोवंक आमी वावरुया.